येता पुणे जातो पात्रांव तुझें नांव कितें तुमचें नांव कितें आनी तुमी हो डेकोरेशन कसो केलो आनी कितले दिसांनी केलो? माझे नाव प्रवीण प्रकाश खेतुरे, हांव ओंकार खेतुरे. आम्ही हे डेकोरेशन 8 दिसांनी रेडी केलां. एक्चुअली हेजो थीम म्हणल्यार जंगल असो केव कसो एक. आणि एक्चुअली हेजो हे प्रेजेंटेशन म्हणल्यार उदकाचो दाखोवपाचो आसलो आमकां मेन म्हणल्यार. पण करता करता आमकां अशें कांय दुसरी आयडिया येयली. करता करता आमकां एक दुसरी आयडिया हे जाली आनी आमी तशें करत गेले आनी करता करता आमकां एक आयडिया सुचताली. कितले दीस सुमार लागले तुमकां हे करपाक? 8 दीस लागले. आनी कितले मटेरियल तुमी यूज केला? कितें मटेरियल यूज केला? मटेरियल आमी 15 kg पेपर यूज केला आनी ते चिकी गम यूज करपाक ते यूज करता. आनी ते झाडां बी ते पाले बी रूट्स आहा ते झाडां आमी एक्चुअली ओरिजिनल लायलेली. ओरिजिनल ती बावता म्हणून ती ट्राय केली आमी ओरिजिनल लावन. ती बावता म्हणून आमी मागीर रातोरात पोली ग्रीन कलर पोली यूज केली आनी ती पानां आसता ती पानां सगळी काडली आनी ते ह्या फांदी आसता तेका फक्त पेपर आमी दसयला. आनी नेक्स्ट बी आहा तेका पोटेर बी तुमी कसो केला? पोटेर आमी तो सोंडाचो केला. बरें. पात्रांव अशें लोक सांगता की हांगा ते मुकुटी तुमी डिजायन केला, ते बाकीचे स्टोनाचे वर्क बी सगळे तुमी केला. आमी एक्चुअली गणपती थंयसून हाडून घरान सगळे तेजे जे डायमंड वर्क्स आसा पळय ते घरान स्वता आमी केले. मुकुटाचे सगळे काम बी सगळे तुमी केला. सगळे आमी ते घरान केले. फाटल्यान ते उदक ते मागीर कितें जाता ते ताका कितें मोटर बी लायला काय? तेका मोटर घातला सो तेच उदीक परत रिसायकल जावन परत तेच उदीक वयर सकयल जाता. गवत बी कितें ते गवत आमी ते घरान गव्हाचे उबे 10 दीस आमी तेका पयलीं उबे घातले घालून दवरलेले तेका आमी स्प्रे करत रावताले. ते आतां सारकें जाता. ओके.